भाऊसाहेब बांदोडकार गोंयचो पयलो मुखेलमंत्री। ताणें खूब बऱ्यो वस्तूय केल्या, पूण एक खंय तो मातसो चुकलो, तो म्हणटा तो अस्मितायेचेर। आनी तो अस्मितायेचेर जे कितें विचार करतालो ताजे खातीर ओपिनियन पोल करचो पडलो। आनी तोच विचार खूब वर्सां नंतर हो प्रमोद सावंताचोय विचार तसोच आहा, तोय आमच्या अस्मितायेची ताका अलर्जी आहा। ती आमकां कशी कळटा, कित्याक असेंब्लीन इश्यू रेज जावन पसून आमकां अश्युरन्स दिवन थंय असेंब्लीन की हे ओपिनियन पोल डे म्हणटा तो ऑफिशियली ऑब्जर्व करतले म्हणून ह्या वर्सा ताणें केलो ना। पूण म्हाका दिसता बाबा वेन्झी ऑनरेबल बेनावली MLA सारको आहा की त्या इश्यूचेर ते दोनूय एक आसूंक शकता। प्राथमीक शाळा म्हणटा त्यो इतल्यो ताणें घाल्यो पूण तो फामाद। पूण एक आमकां मे 2024 असेंब्लीन आमच्या गेल्या 10 वर्सांनी 1000 सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडल्या आनी उरल्या 596। 57% ऑफ दीस 596 स्कूल्स आतां फक्त एक स्कुलान 5च भुरगे आहा। गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल म्हणटा ते ह्या BJP सरकारान काबार केल्यो आनी मुखेलमंत्र्यान मे 2024 स्टेटमेंट काडला की रॉंग पॉलिसीज गव्हर्मेंटाच्यो आसून ह्यो प्राथमीक शाळा बंद पडल्यो। भाऊसाहेब बांदोडकारान एज्युकेशन हाडलें गोंयांत, इस्टॅब्लीश केली इतलीं स्कुलां, आनी प्रमोद सावंताच्या टायमार ही इश्कोलां बंद पडली। सो हातूंत तो एक कसो जाता तो म्हाका कळना।